मॉन्सून वर्क्स इम्पॉर्टंट पिरियड आसा आनी प्री मॉन्सूनाची जी कामां आसा आनी स्टार्टींग विथ तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डिसिल्टिंग वर्सान वर्सा जावपाची गरज आसा आनी ते दर वर्सा आमी घेता. पण ह्या वर्सा तुमकां एक वेगळे दोन प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन. फर्स्ट थिंग म्हणटकूच अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क आनी ते जाल्या कारणान काम 15 पेक्षा चड वाडलेलें आसा. आनी दुसरी गोष्ट तर बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जी आमी प्रोसिजर सुरवात करपाची आसली तितून ऑफिशियली जावपा खातीर मातसो जो स्ट्रेचिंग टायम जालो तितून खरेंच कमी टायमा भितर चड कामां आमकां करपाचे प्रसंग येयल्ले आसा आनी म्हाका दिसता टीम हॅज टेकन इट व्हेरी सिरियसली आनी म्हणूनच काय जायना ECIसून आमकां परमिशन घेवन डिसिल्टिंग गेल्या 8 दिसां पासून म्हाका दिसता टुडे इज द 9th डे वी हॅव स्टार्टेड विथ द डिसिल्टिंग वर्क इन द मार्केट आनी म्हाका दिसता त्या वेळार जे कितें आमकां अडचणी मेळिल्ल्यो आसा की थोडे बाबतीचे जे कितें टेक्निकली आमकां जे प्रॉब्लेम्स येयल्ले आसा आयज आमची फूल टीम इन्क्लुडींग द इंजिनियर्स कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी जे अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क केल्ले आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलॉंग विथ माय मार्केट चेअरमॅन वायस चेअरपर्सन सगळ्यांक घेवन हांगासर सर्वे केल्ले आसा. इनचार्ज ऑफ दीस मार्केट एरिया सुपरवायझर हांगासर हे आसा आनी जे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा तेचो विचार केल्लो आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन तांकां ते एक जबाबदारी दिल्ली आसा की बेगीन बेगीन सायमल्टेनियसली डिसायड द डिसिल्टिंग वर्क दॅट वील बी कंप्लीटेड इन व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम. आमी म्हणटा की बेश्टे डिसिल्टिंग जावप आतां पण म्हाका दिसता ते इजिली जावन वयतले आसले पण जेन्ना खंय तरी बरें करपा खातीर जे पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग फ्युचर इज व्हेरी सेफ अँड ब्रायट फॉर द म्हापसेकर्स आनी म्हाका दिसता तेच्या खातीर ह्या वेळार जर तांकां मातसो त्रास सहन करचो पडलो तर म्हाका दिसता फॉर ब्रायट फ्युचर तेंच्यांनी मातशें हांगा सहन करपाची गरज आसा आनी आमकां साथ दिवपाची गरज आसा. आनी हो जो धुल्लो जाल्लो आसा ते जे कितें हांगासर काम जाल्लेलें आसा तेचे जे रिपेरिंग वर्क जाल्लेलें आसा तितूनसून हो प्रश्न हो उद्भवतलो. इट इज म्हणटा तशें सगळ्यांनी समजून घेवपा सारको विशय आसा. म्हाका दिसता टिचर तेंच्यांनी आमकां साथ दिवची अशें तांकां हांव अपील करता आनी जो पर्यंत तें काम चलता एका सायडीन तें हायलायट जाता जी जागना काम तेचेर हायलायट जाता पण म्हाका तर अशें दिसता प्रांजळपणान म्युनिसिपालिटीची हितूचो जे बर्निंग इश्यू आनी खूब अर्जंट इश्यू आसा तेचेर खरेंच हात घातलो आसा तेचेर फोकस खूब कमी केलो वयता आनी म्हाका दिसता थंय जर विशय तुमी जर दाखयले जाल्यार एक वेळ आमकांय समाधान मेळटलें आमच्या टिमाकूय एक उर्बा येतली की जे काम केलें आसा एखादो जर 4 कामां पैकी खंयचो तर उरलेलो आसा तेचे हायलायट जावन निगेटिविटी चड म्हापसा म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक चड येता अशें म्हाका तरी दिसता. गेल्या 2 म्हयन्या पासून हांव सर्वे करता जी कामां जाल्लीं आसा तेचेर विचार करचून तेचेर हायलायट करचे पेक्षा जी जागना तेचेर चड भर दिता आनी तो पॉयंट चड येता. डेफिनेटली वी आर टेकिंग इट पॉझिटिव्हली. जी जागना ती पायपलायनान आसतली आनी फुडें ती पूर्णतेक व्हरपाचोय आमचो प्रयत्न आसतलो तितून फूल टीम थंयसर काम करपाक आमची तयार आसा. विचार तोच आसा पण ज्या पद्दतीचे कामाचे अमाउंट ऑफ वर्क क्वांटम म्हणटा पळय जो आसा आनी तितून वेळ कमी आसा तितून मॅक्झिमम आमच्या वाटेन आमी प्रयत्न घालून तो पूर्ण करपाचो डेफिनेटली आमचो प्रयत्न आसतलो. जे आसा डिसिल्टिंग त्या कामाचे आमी पाहणी करपाक गेल्ले. मेन म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट चेअरपर्सनान सांगले पण तेंच्यांनी मेळोन ही NOC जी आसा ती ऑलरेडी हाडलेली आसा आनी काम सुरू केल्लें आसा. काम जर सुरू करूंक ना जाल्यारूय बोवाळ आसता आनी केलो जाल्यारूय बोवाळ आसता. तुमी म्हाका दिसता मिडिया थ्रू पळयलां आसतलें पण बरें काम जावचें त्या खातीर आनी विथ NOC जावची कारण केल्लें काम सुरू आनी NOC नासलें जाल्यारूय बोवाळ आसतलो पण तरी सुद्दां एक सारके रितीन जावचें रितसर जावचें म्हणून काम ऑलरेडी सुरू केलां विथ NOC आनी बऱ्या तरेन काम सुरू जाल्लेलें आसा. मार्केटाचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा. मेन म्हणजे शॉपकिपर्स आसा वेंडर्स आसा तांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. मदीं मदीं खंयचे अडखळे येताले कारण अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसलें आनी ह्या कारणान खंय खंय मदीं पायपलायनी गेले थंय ते गटर चॉकअप जाताले खंय ना खंय. सो ते ओपन करतकूच जेन्ना आमच्या एका कळ्ळें कॉन्ट्रॅक्टराक कळ्ळें मोरजकराक तेन्ना तेणी आमकां रिपोर्ट केलो. ते हेचे प्रमाणे आमी चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन हांव अशें आमी मेळोन परत पळोवपाक गेलीं. आतां कशें वेंडर्स ऑलरेडी बसलेले आसा आनी काम जें आसा तें सांजचें चालू जाता. त्या टायमार आमी वेंडर्सांक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तशेंच लायन जो कॉन्ट्रॅक्ट करपी आसलो अंडरग्राउंड तेकाय सांगलां यो सांजचो कारण ओपनिंग करून तें कळटलें भायरच्यान पळोवच्या पेक्षा प्रॅक्टिकली जेन्ना पळयता तेन्ना सारकें कळटलें कितें अडखळो आसा आनी त्या रितीन काम जें आसा तें सुरवात पर्यंत जातलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.